विश्वकोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्याराग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेलो मोगाचो प्रितीचो नमस्कार. आम्ही आसूचे हे जाग्यांतू अशाण करावळी तशाण मलनाड तशाण गेले बयलुसीमे सुत्तू एक प्रकृती सौंदर्याचे एक व्हडली खजाने मध्यंतू आम्ही आसती म्हूण सांगच्याक भारी संतोष जाता. त्या प्रकृती सौंदर्याचे एक खजानेंतुले एक रत्न मिगेल कुळारची लग्गे सुचे आगुंबे आगुंबे आणि सोमेश्वर घाटा मुळांत आमगेल गांवांत दोकून घाट सुरू जाता. वयर गेल्यार आगुंबे इतले एक चंद गांव म्हळ्यार साधारण कोणी पळयनातील कोणी नाची म्हूण म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार शिवमोगा वतना शृंगेरी वतना सागरा वतना पुरा घाट दांटून वतना आगुंबे पळोवन वतली पुराज न्हय तशाण वतल मनशां. मिगेल गांवां दोकून घाट सुरू जाता. मिगेल गांवां दोकून घाट सुरू जावन 14 सुत्त एकू दिवडशे सुत्त 14 सुत्त दांटून घेवन वयर वतली. एक नमने जिवना भितरी आमी तिरुवಗಳು म्हणटात ताका अनेक टर्निंग पॉयंट त्या पुराची एका दोकून 14 ते टर्निंग पॉयंट जावन वयर पावतना एक निसर्गा भितर एक अत्यंत रमणीय एक दृश्यावळी आमगेल्या येद्राक दिसशाक सुरू जाता. घाट चडटनाची मदे 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 अशाण पळयल्यार आमगेल करावळी इतलो छंद दिसता. चडता वयर वचून 14 सुत्ता पावतना सुत्तू ते एक नमने पचवे दंड दाट अरण्या मध्येंतू दाटर रान एक कशें म्हळ्यार तुका ते रान्ना येड्या दोकून भायर पळोवच्याक कस पळय उजवाड समीत पळोवच्याक भारी एक नमने कश्ट तितले नमने दाट रान आमगेल चेडूपणार आशिल्लें. आतां कसन की रानची के पातळ जाला जॅलरीची दाटर रान वयर चडत तंप हवो ते दोनी सुत्तान ते वेहिकल वच्चे येवचे त्या पुरा पळयतची त्या हॉर्न आयकतची वयर वचून पावन आगुंबेंतू एक सनसेट पॉयंट म्हूण आसा. थंय राबून सकयल पळयतना मिगेल गांव एक चित्र सोडयलेलें एक तैलचित्रशी दिसता. एक सपूर रस्तो सान घर सान बिल्डींग चंद पचवे कार्पेटशे घालले गद्दे आनी चंद पचवेची रान आनी त्या रस्त्यार वची सन खेळची कारशी कार ते वयर दोकून पळयतना मिगेल गांव दिसता देखून कितकी म्हाका आनीके ते आत्मीयत दिसता. कितले वेळ पळयल्यार वयर दोकून पळयल्यार ओ ते मिगेल घर ओ ते मिगेल बापाल घर हे आमगेल देवस्थान हे आमगेल स्कूल म्हण वयर दोकून पळयतना एक नमने रोमांचन जाता. ते रोमांचन म्हाका मात्र न्ही आमगेल गांवांत तशिल्ल्या पुरा जाणांक थंय गेलेले तेन्ना तोच अनुभव जाता. मागीर थंय वयर वतना आमगेले सोमेश्वरचे चेडू ते सनसेट प्लॅटफॉर्मार राबून अनानस पातळ स्लायस करून ताका मिरसांगे पिट्टी मिठा पिट्टी घालून घेवन ते एक पेपरा चोळक्या की पेपराचे प्लेटा भितर घालून घेवन खावच्याक टूथपीक घालून दिवन हात पुसूच्या एक पेपरा कुडको दिवन घेवन ते विकतना ते खाल्ल्यार ते एक नमूने अमृत समानशे. तांणी ते थंय मात्र न्ही बसयल्या बसारी चोण घेवन विकताची सक्कड जण घेताची ते पायनॅपल खाताची आमी आमगेल गांव पळोवच्यान तूं आसूचे एक आनंद निजावन ताका वर्णन करूं मिगेले शब्द ना म्हूण दिसता. थंय देखून चिकेप मुखार गेल्यार फॉरेस्ट चॅकपोस्ट म्हूण एक आसा. त्या फॉरेस्ट चॅकपोस्ट येवका जाल्यार फुडेंची आनी इतले मेट्ट चोण घेवन वयर गेल्यार फूड सनसेट पळोवच्याक म्हूण घेवन केलेलें एक प्लॅटफॉर्म एक वेवस्था आसा. मस्त जनान बसचे जायना थंय जाल्यार आत्तां प्लॅटफॉर्मा पशी वयली म्हणटार आसा तशें देखून आनी इतले समुद्राचे सकट सम दिसता. थंय बैसून सनसेट पळोवचे ते सांजवाळा तो सूर्य बुडतना विंगड आकारार येवच्यो. ते विंगड आकारार येतना आमगेल कल्पनेत ताका यो आतां टोपी जाल्ली आतां बॉल जाल्लो आतां गुडसल जाल्ले आतां भोंवतना तिरवी जाल्ली म्हूण आमी आमगेले इतल्यान आमी भोंव मारतना आमकां बाकीच्यांक तशी यो वय हें बॉलशी दिसता हें आतां तणा तिरवीशी दिसता अशी दिसता तशी दिसता आतां चंद्र पळय टोपीशी जाल्लो अशें म्हणटा आसतना तशी सगळ्यांक दिशा सुरू जाता.
एक पंता मोड आड जाता त्या देखून आईल तोंड सान कोर निराशेर वता ती जाल्यार आमकां कांय तितलें बेजार जायना त्या म्हण आमी सकलचे गांवची देखून आमगेल्या गांवां कोण आयल्यार तांकां घेवन घेवन एक वचची आमगेलो एक अभ्यास आसा आनी आमकां त्या वेळी एक हव्यास हें सनसेट प्लॅटफॉर्म जावन चिके मुखार वताना एक चॅक पोस्ट येता फॉरेस्ट चॅक पोस्ट येता थंय देखून त्या गॅट दांटून मुखार वताना एसी अंत भितर गेल्यावर जाता एक पंथाक आमगेले करावळी शाखे देखून वैरी पावली सदन ते आल्हादकर थंड वातावरण ते छंद थंड वातावरणांतू दोन्ही सालांतू दाटर अन्ना मध्येंतू आमी आगुंबे पावची ते वतसताना एक नमने जावचे आनंद विंगड कितले मनान तूं खरखर चिरचिरी कश्ट कसन असल्यारीची त्या वातावरणाक गेली सदन एक वेळा मनान तूं आराम जावचे खंडित जावन सगळ्यांक अनुभव आयलो आसा थंय वतची गांव एंट्री जाता गांव एंट्री जातना ह्या सायड पळयल्यार ट्रॅव्हलर्स बंगलो आनीक एक गुड्ड्यारी थंय सुमार सिनेमा शुटींग जाल्ला मालगुडी डेस म्हणून न्हू शंकर नागान केलेले एक हें आशिल्लें धारावाही आशिल्लें ते थंयच कंप्लीट जावन न्हू संपूर्ण थंय तांणी आगुमेंतू चड हें केलेलें शुटींग केलेलें ते वयचे टीबींतूय सुमार केला तशी वतसताना आमी शिकिल्ले वेणुगोपाल स्वामी हायस्कूल मेळटा SVS हायस्कूल म्हणून मस्त फुडें म्हगेलें अन्नालें न्ही सकड गॅरेज आशिल्लें तें कित्याक म्हळ्यार आमकां एक कंपनी आशिल्ली बस कंपनी म्हगेल्या आज्याक न्ही तागेले पार्टनर जावन गाडी आप म्हूण आशिल्लो म्हगेले पाचेला न्हू हांगेले दोग जाण आहले थंय एक मोटर गाडी सर्वीस आशिल्लें ताजे पशी फुडें आगुंबे घट्टा वच्चाक बैला गाडी आशिल्ली इतके ताजे मागीर म्हगेल्या आज्यान न्ही तें सन्न सन्न व्हॅन घालून घेवन मागीर आमी व्हड जाताना त्या गॅरेज ते आमगेली कंपनी कैद जायत आयले मागीर ते हायस्कूल जाल्लें हायस्कूल जावन आमी थंय हायस्कुला शिकच्या वता आशिल्लीं ती त्या म्हळ्यार म्हगेलो आन शंकर कंपनी काम करता आशिल्लो हायस्कुला येद्राक तागेलें ऑफिस आशिल्लें आमी ओटू वचून ते स्कुला वचून ओटू जेवन आमी मागीर अनवाळा ओटू अन्नाल ओटू येवच्याकय जाता आशिल्लें म्हणून न्हू आमकां हायस्कूल आनी एकाडमी स्कूल एकाडमीच्या केन्नाची एज्युकेशन लायक आसता म्हणले खातीर आमकां थंय घाल्लेलें एक आमकां वचचें अनुकूलय आसा आनी एकाडमी स्कूल आमगेले चेडूं थंय शिकोवची म्हणून न्हू आमकां 8, 9, 10ची क्लासाक आमकां थंय घाल्लेलें थंय वताना ते स्कूल जाणटून वताना गांव छंद गांव सानू गांव जाल्यार एक नमन्याची कांबळ पावन नाशिल्ली पांगूर नाशिल्ली गांवशी गांव सगळे गांवांतूय एक पावस येयलो म्हण जाल्यार आनीक घर दिसना तितलें एक धुवर एक ताका इब्बनी थंय पुरा कडेन तशें आसतना आमगेले ते गांवांतू पावसाड आयली म्हण जाल्यार प्रत्येक घराकय भायल्यान ते मडलाची जेवण एक रान्ना एक नमने पान मेळटा ती हाजी मड्ड्या पानां म्हणके पान मेळटाची ते हाण सोग हाण बांदून प्रत्येक घराक भायल्यान एक कवर करताची आतां ते पानाची करनाची प्लास्टिकाची करतात तेन्ना प्लास्टिका जमान न्हय आशिल्ले आमी सान आसतना त्या देखून ते सोगी बांदून ताका आनी कवर करताची पांचवे घर त्या पळयतना दूर देखून पुराची पर्णकुटीरशें दिसता आशिल्ली ती एक नमने त्रेतायुगाची की कंचकी कालाची पर्णय कुटीर म्हळ्यार कशी आसता म्हूण सांगल्यार बोशा अशी आसच्या पुरो म्हूण आमगेले बनाय येत तशिल्ले तितले चंद प्रत्येक घराक भायल्यान पांचवे ते सोगी बांदून पुरा घर पांचवे तितले मात्र जोर पावस येताना जनान ते हाता मुश्टी बांदून मागचे हात बांदून की खाक्या भितर बांदून इता म्हळ्यार शीं आसता जोर शीं आसा ते शिंयांत चमकून वताना एक नमने ते पळोवच्याकय एक चंद मात ते एक टोपी की एक स्कार्फ की बांदून ते चमकून वतसूचे लोकान ते एक नमने मंज भरलेले एक गांव ते एक खंयचे स्विझर्लंड उणे सामगेले गांव आगुंबे म्हण दिसता आमी हायस्कुला वताना सूर्योचे पावसाळी टायमार न्हय जोर धाराकारा पावस आमगेले आगुंबेक सेकेंड चिरापुंजी म्हणटाची कित्या म्हळ्यार आमगेले भारता भितरी चड सकळा पशी चड पावस पडचे चिरापुंजींत ताजितले पावस ताज्या पशी सेकेंड चिरापुंजी
चिरापुंजी पशी चिक्की उणी पावस दोन्ही स्थानार पावस पडच्यो आगुंबेक म्हणटा तुमी लेखाची खंयचे नमुने पावस येवच्या पुरो म्हूण सगळो दीस पावस आमकां क्लासरुमा बसल्यार केलो व्हडलो मास्टरान सांगिल्लो पाठ आयक पण तितलो व्हड शब्द पावसाचे आसताशिल्लो तितलो मात्र वे शीं म्हळ्यार शीं खंडापटे शीं आमकां तेन्ना आमगेले एक 4-5 बेंचीच मध्येन तूं एक तगडा डब्बू दवर न्हू तांतू एक राकडा खुंटी दवरून न्हू ताका उज्ज घाल गे न्हू थंय एक नमूने इंगाळ करून दवरता आशिल्ली ती आमी येवका जाल्यार उज्ज वाडोवन वच्यो न्हू इंगाळ जावन आसताशिल्लो ते इंगाळ थंय दवरलेले निमित्त डब्बो कूड आमगेले क्लासरूम चिकेची होऊन जात तशिल्ले आमकां ते एक वेवस्था आशिल्ली आनी आमी ते वैशाखाचे आमगेले रज मेळका जाल्यार फुडें थंय सुತ್ತमुत्त आशिल्ले कडेन रानाल्यांनी वचून ते ओट्टू करून घेवन हाड दवरचे क्रम आशिल्लो आमगेले ते हुनसाणी करचे खातीर आमकां जेवका म्हणून इतले जाल्यारीची आमकां ते क्लासान तूं चिके हुनसाणी करून दिवन भारी एक वेवस्था आशिल्ली आनी पावस मस्ती येवची देखून की कसं म्हूण गोतना प्रती एक गांवांत घरांतूय भायर एक चंद फुलां तोट आसताशिल्ले चंदवळ्ळी तोटा म्हूण गे न्हू चित्रदुर्ग आस म्हण जाल्यार हें एक चंद तोटा मदीं आशिल्लें पर्णकुटिरा मदीं तूं एक चंद गांव आगुंबे आगुंबे वत वत मुखार वत वत आसतना एक पुरातन एक व्हड घर मेळटा सावकारांचें घर म्हणटात ताका चौकू मारल्या घर आजी ते सावकारांची कोणी नांची तांणी एकली सकड तांगेले हें वयोमानार चमकलीची जाल्यारीची ते सावकारांची घर म्हणजे एक नांवाचें ते वैभवा घर आजीक थंय आस तितलें चंद घर चौकू मारल्या घर ते चौकू मारल्या वयरी थंय एक सान रथोत्सव करता आशिल्ली ती सान रथोत्सव करता आशिल्ली ती तें एक रथोत्सव पळयतना आमी ते चौकू मारल्यार बैसून घेवन रथोत्सव पळोवचें तेंची एक खूश मदीं ताका एक हें आशिल्लें तोट्टी म्हणटात ताका ते कडचें आनी ते चौकू मारल्यार सुत्त रूम तांगेल घरकडच्याले रूम थंय एक नेलमाळी गस म्हूण म्हणटाची नेलमाळीक आमी कोणी पळय न्ही जाल्यार घरकडची म्हणटा ती वय आस वय आमी थंय एक दिव लावन दवरता ती थंय एक देवाल एक आसवान आस हें आस म्हूण गे न्हू वासस म्हूण गे न्हू आमी थंय एक दिव लावन दवरताची आनी ते दिव लावन घेवन वयर येवचे कडेन त्या घरा यजमानाल कुडय आसा तो घरा यजमानान एकलो आमकां मास्टरूय जावन आशिल्लो आमकां इंग्लीश शिकयता आशिल्लो हिस्ट्री शिकयता आशिल्लो भारी लायक करून शिकयता आशिल्लो तागेले बायलेन तागेले ते परंपर मस्त कालचोळून व्हेला आजी तिगेले धुवनी जावय थंय आसा ती इतले चंद घर तांणी ते सुस्थितीर दवरून घेवन चलोवच्याक तांगेले काया वाचा मनसा तांणी प्रयत्न करून घेवन ते व्हरून घेतला थंय तितलें मात न्हय थंय चिके मुखार गेल्यार ते एक जंक्शन येता एक रस्तो शृंगेरी वता एक रस्तो तीर्थळी शिवमोगा सायडार वता ते जंक्शनार एक बेत्ता कामाचें एक हें आसा इतले चंद बेत्ता खुर्च्यो बेत्ता सामानू ते पळयतना घेवका म्हण दिसचे नमुन्यार एक नमुने करकुशल वस्तू मस्त नमुने बेत्ता कामय आसता तितलें मात न्हय तें एक आंगडीन तूं येळ की लायक देसी म्होव की काडुत्पती वस्तू की प्रत्येकय मेळटा भारी एक छंद ते करकुशल वस्तू ताजे लागीं ते मेळचे गांवाचे ग्रामीण ते पुरा वस्तू हें पुरा पळयतना थंय एक बस स्टँड आसा आतां तें नवीकरण केलां फुडें एक बस स्टँड सान आशिल्लें आमी ते स्कुलाक गेल्यार ते 2 बस राबोत तितले जाग आशिल्लो त्या बस स्टँडा भितर आमी थंय एक शंकर भटाल हॉटेल म्हूण आशिल्लें थंय लायक हायवेंच्याले जेवण हें आशिल्लें अशें आसतना हें आगुंबे म्हणचे सुंदर एक गांवांत एक वेणुगोपाल स्वामी देवस्थान म्हूण एक देवस्थानय आसा ताका एक चंद रथबिदी आसा ते रथबिदी इतले चंद आसा म्हळ्यार देवाक आमगेले उडपांक कशी एक सुत्त काण घेवन वापास व्हरून घेवन राबयत पळय तशी एक चंदी रथबिदी आसा आनी मस्त फुडें थंय मस्त भोवशा प्रयाणीक येवन सकयल राबता आशिल्लीं दिसता राबून रात्री ते राबून सकयल मुखारसून वता आशिल्लें दिसता घाट चोवणी तर पुरो जाता नवे पूण सकयल वेवस्था खंय आसा तेन्ना ते राबच्याक एक व्हड छत्र आशिल्लें दिसता आज ते छत्र पळोवन गेला जाल्यार ताजे पळयुळीक आनी कितें आशिल्लें निमित्त
थंय एक छत्र आशिल्लें, थंय संन्यासियो हांनी तांणी चमकून येताल पुरा राबता आशिल्लीं ती म्हणचे एक गतवैभव साकोत्त आसलें एक छत्राचें एक पागरू त्या पुरा आनीक आसा थंय. थंयची ते कडेन गेल्यार स्कूल आसा एक प्रायमरी स्कुलान तूं सकल न्हंय आसा, एक चंद न्हंय आसा. म्हाका कुडगास आशिल्ले प्रकार त्या न्हंयचें नांव मलप्रभा म्हण आसता. तें न्हंय थंय चंद न्हंय आसा. त्या न्हंय तूं चंद करून गे न्हू देंवन गेल्यार कसं सुळी असल सकट कसं ना, आरामेर न्हंय तूं न्हांवन वयर वयता. सपूरी ओडतो कांय न्हंय भयंकर एक हाजे प्रवाहान येवत तसली न्हंय चंद निर्मल उदकाची न्हंय. तेजेल मागीर श्रिंगेरी रस्त्यार चिके मुखार गेले सदना रानां भितर चिके गेल्यार एक जोगी गुंडी म्हूण एक जाग आसा. भारी चंद जागो. चिके चमकू का सकल वयरी सकल देंवन वच का जाल्यार भारी चंद जागो. एक वेळा ते जोगी गुंडी म्हणजे एक परिसर आमी एका पावली म्हण जाल्यार थंयचें एक वातावरण प्रकृती मध्येंतू एक सान फॉल्स ते सायडा दोकून चोल गेल्यार ते फॉल्सा तुदे वच्चे जाता. तुदे वच्ची न्हू थंय दोकून एक सान सुरंग शी आसा. त्या सुरंगा भितर बावले न्ही आसता ती जाल्यार आमकां तेन्ना चेडूपण आमी वयर वचून गे न्हू ते सुरंगा दोकून देंवन अशान भायर येता आशिल्लीं ती. कसल चंद मदें एक तळ शी आसा. ते तळ्या भितर वयर दोकून उदक पडटा. थंय एक वयर एक फातर आसा. कोणकी एक जोगी मस्त काळ बैसून थंय तपस केलेलो खंय म्हणटाची. त्या देखून ताका जोगी गुंडी म्हूण नांव खंय. ते सुरंग स्टार्ट जावचे कडेन येद्राकची एक फातर जावन ताका वर्गुच्याक बसच्याक एक रूख जावन ते बैसून घेवन ताणें थंय तपस केलेलें म्हूण म्हणले खातीर ताजें नांव जोगी गुंडी म्हूण आयलां म्हणून गे न्हू म्हणटाची. अशा पुरो इता म्हळ्यार थंय तसल पुरा कुरू आसा जाल्यार आज आमी दोळ भोर न्हू पळोवच्या जावत तसलें एक चंद प्रकृती सौंदर्य ते जोगी गुंडी आसा. आमी पिकनिका वच्चो न्हू थंय जोगी गुंडी वयसून केला जन थंय बैसून रांदप करता ती आमी सकड बुत्ती घेवन वच्चो न्हू थंय न्हंयत न्हांव न्हू जाल्यार तितलें उदकाक खेळ न्हू मागीर थंय बैसून जेवण कर न्हू आमी मागीर आवंगल पुरा थंय पत्रार सुकोवन चंद करून गे न्हू आमी सांजवाळ म्हणटाना वपास येयले दीस मस्त आसा ती. तशी ह्या सायड आगुंबे एंट्रन्सा लागीं हांव तावळी म्हणल्या म्हणके एंट्रन्सा लागीं थंय एक बरखना म्हूण एक गांव आसा जाग आसा. सुमार दूर आसा तो वय. बरखना म्हणचे जाग्यान तूं एक फॉल्स दिसता. फॉल्स दिसतना थंय सीता नदीचे न्हंय ते दुखून उडचे समज दिसतना आमी वयर दुखून पळोवका जाता. वयर दुखून पळयल्यार न्हंय तूं उदक उडची समज दिसता. ते सपूर जावन आसता जाल्यार चमकूच्या सुमार आसा जल्ल्यारीची उमेदवार मनशां आमी थंय वचून पळयतात. थंय वचून पळयतना जाल्यार एक आगुंबे दट्ट रान आसून मस्त पाल्लो पुरा पोवण ते पाल्ले कुस्ता देखून कितके मस्त कन्नोटी आसता. थंय मस्त कन्नोटी आसता. आमी वताना आमकां कळयना कन्नड चाबिली कन्नड रगत पिवन 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 ताजितल्यान जेवण मागीर आमगेल्या आंगा दुखून रगत देंवताना आमकां कळचें अयो हांगा कन्नड चाबल्या म्हणून. मस्त जन 4-5 कन्नड एका कडेन चाबून बसून येदो जवळ मुद्दशी कन्नड पळयता आनी जोर भंय करून घेवन भिताची. जाल्यार आमकां एक ताका उपाय ताणें शिकून दिलेले आमगेले क्लासमेट्सांनी सकड कन्नडी चाबल्यार आमी कुडले थंय चुन्न जेवो एके दुरेपान जेवो एक चूर लायली म्हूण जाल्यार कुडले पडटा म्हणून घेवन वय आमी त्या चूर लायली सदन कन्नोटी जेवण घेवन पडटा. चिके खुर्ज आसता पांयाक कन्नड चाबील कडेन ते 1-2 दिसान ते समजता. नाजाल्यार कोडबेवा तेल जेवो कसं लायली म्हूण जाल्यार ते वता जे कोडबेवाचे तेल मेळटा भायर ते चिके लावन घेवन तांतूं थोडी हळदी पिठी घालून घेवन हून करून घेवन ते चिके एक लावन एक अर्द घंटो सोवून घेवन एक 2-3 दीस लायले म्हूण जाल्यार ते ताजी खुर्जेनी उणी जाता ताजे नंजेनी वता. कन्नोटेस म्हूण घेवन रान्ना वचून ते प्रकृती पळोवचे राबोवचे जाता. आमी पुरा अशी ते पुरा पळोवंक घेना इलींची भारी एक चंद विशय. आनी पावसाचे लेक्काचार करच्याक हवामान वरदीच्याले एक ऑफिसय आसता. आमकां ಈ ದಿನ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ म्हण सांगतना एक नमुने आयकतना रोमांचन जाता.
इत्या म्हळ्यार सगळे आमगेल कर्नाटकांतू आगुंबे कितलो पावस आयला म्हूण लेक्काचार घालता ती म्हळ्यार आमगेल गांवांक कितले एक नमने एक इम्पॉर्टन्स आसा म्हूण गे न्हू भारी खूश जाता. तशीच काळिंग सर्प आज काळिंग सर्पाचे एक अधिक संख्येर आसूचे आसल्यार त्या आगुंबे रानांत खंय. तशें देखून काळिंग सर्पाचे संतती वाडोत आसले प्रयत्ना खातीर थंय एक गव्हर्मेंटाच्यान एक वेवस्था करून न्हू थंय काळिंग सर्पाक संतती वाडोवचे एक डिपार्टमेंट आसा. त्या देखून काळिंग सर्पाचे ते डॉक्युमेंटरी पुरा तातावळी डिस्कवरी चॅनलां येताना ते पुरा ते चॅनला भितरी आमगेले गांवचे दादले मनशां केलो जेन्ना कामां वतले तांणी पुरो दिसतना डिस्कवरी चॅनला भितरी मिगेल गांवचे आनी हो पळय मंजू हो पळय तो म्हूण सांगून आमी सांगतना आमकां तेवूय एक संतोशा विशयी डिस्कवरी चॅनल म्हळ्यार केदी व्हड चॅनल त्या चॅनला भितरी आमगेल गांव आमगेल आगुंबे आमगेल सोमेश्वरची जन अयो देवा कसल संतोशा विशयी असल एक सुंदर रमणीय आगुंबे मस्त दूर ना हांगा मंगळूरा देखून एक 100 किलोमिटर उडपा देखून एक 50 किलोमिटर आमकां वच्च्या कांय दूर ना. हाजे खातीर आमकां पासपोर्ट नाका विजा नाका स्विझर्लंडा गेल्या म्हणके हातपाय धडोका म्हूण ना आमी वच्चो न्हू एक पळोवन येवचें मात्र काम आमगेलें. ते 14 सुद्दां तुमी सोमेश्वरा गणपती देवस्थाना पांय पळोवन थंय घांट मारून देवा आमकां कसलेय तोंदरे जायना अशें पळोवन घे म्हूण सांगून ते आजवेर आमगेले व्हेकलार वयर वत आसतना एक नमुने जिवना भितर आमी वयरी 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 आयल्या म्हणके एक नमुने भावन येवन ताजे आनंद तुमी भोगता. एक चंद सुर्याच तुमी पयसून पळोवका ताजे आनंद हांव सांगल्या ताका शब्द ना तुमी पळयल्यार मात्र ताजें तुमकां कळटा. आनी थंय तें बेताचें काम पुरा पळोवन घे न्हू तुमगेले घरकडे त्या उडगासा एक बेता सामान हाडून दवरका. इत्या म्हळ्यार आज बेता सामान अत्यमूल्य वस्त जाता आनी स्वल्प काळ नंतर बेत व्हरून मेळटा की ना की त्या देखून ते हाडून दवरका. आनी देसी म्होव इतले लायक म्होव थंय मेळटा खंडीत जावन तो म्होव हाडका. आमी आगुंबे शिकतना मिगेले अन्नाले ऑफिसा बसून आमी दनपारां जेवण करचें आशिल्लें. आगुंबे तेर जालें तेन्ना मिगेल अन्नान आज आमी थंय राबया म्हूण सांगलें आमकां. आमी 4 जण चेडू आनी मिगेले भयणी धाकली ती सान आशिल्ली म्हूण ती वर्णी म्हूण दिसता म्हाका आनी मिगेले आन आनी अम्मा आमी अन्नाल ऑफिसांत ऑफिस म्हळ्यार तें घर अशें आशिल्लें आमी राबच्या म्हूण गेल्ली ती. हे रामा एक शीं म्हळ्यार इतलें एक शीं आसता म्हूण आमकां कल्पना थंय ना आशिल्लें. त्या म्हळ्यार आमगे सोमेश्वरा शीं आसा वय जाल्यार त्या नमुने शीं ना आमगेले नरां भितर आयस म्हणल्या वरी जाल्लें. तसले एक अत्यंत थंडी गांव आगुंबे मिगेल गांवां देखून बरे 1 किलोमिटर दूर आसा त्या एक नमुने चंद गांवांत वचून बैसून संतोष भोगच्याक देवान म्हाका अनेक पंथा अवकाश दिला. आनी हांव ते स्कुला वता देखून आमी प्रतिनित्य वयर वच्चे सकयल येवचे वयर वच्चे सकयल वच्चे तेन्ना ते पागरार पुरा कसल चंद पुरा काठ फूल जाताची कसल चंद फूल ते मात्र न्ही नमुनवार पणस आंबे सकड जाता. आतां मस्त जनान थंय मांकडां हाण सोण आगुंबे गांवच्याकय सोमेश्वर गांवच्याकय मांकडां उपद्रव मस्त जावन कसने एक समकट्ट कृषी करूं की एके झाड वोवन फूल करची की एके माड्ड्याचे नारळ काडची की कसने करूं जायना. खंयची गांवच्यान पुरा हाण थंय सोडलाकय. आतां केलो मांकडां कितले एक नमुने एक बुदोंत म्हळ्यार ते खंयची एक बसाची तांकां फुड्ड घालता केलो जन बसाची ते बसी येवचे वेळाक ते राखून तांणी बसताची. आमकां जाल्यार वॉच जेवका घंटी जेवका पळोवच्याक ते मांकडां कशी करता म्हूण घेवन एक विचित्र एक आश्चर्य विशय पळयाचे. हांवाची एक वेळ शिवमोगा दुखून येताना एक 2-4 मांकडां राखून बसलीं ती बसयली सदना बशिल्ली मांकडां उठान राबली ती आनी ताका कसं की घाल्लें मांकडाक कसं की खाण आनी घाल्लें. हांव म्हणलें तूं केन्ना घालता म्हळें
अयो तो हांव केन्नाय घालची कसो न्ही मॅडम आमगेल बस येताना ते वयर दवरून ताका कळटा आमगेल हें बस देंवतना ते पळय भितर आशिल्ले तागेले पिल्ला गिल्ला सकट घेवन येवन रबला पळय भारी एक छंद आतां त्या बसा वयल्यान ताणें तो उडयता म्हूण एक अंदाज करून घेवन त्या मांकडान बसका जाल्यार त्या मांकडाक कितलो बुद्देश पुरो म्हणजे एक दिसता आनी एक विशिश्ट जावन एक असोच विशय कसो म्हळ्यार आगुंबे भितर घट्टान तूं एक विशेष जातीची एक मांकड आसा ती ताका मुसवा म्हणटाची मुसवा म्हळ्यार ताका तांबडे तोंड आसता ते मांकड भोवशा विंगड खंय आसा की म्हाका गोतना जाल्यार आमी ते तांबडी तोंडा मांकड पळयलेले आगुंबे मात्र ते एक चंद एक तांबडे तोंड घेवन बशील मांकड थंय मागीर ते रानांतूल पुरा फळ खावचे आनी थंय ते तंपू जाग्यार संतोशार तांणी तांगेले संसार घेवन आसूचे असले एक चंद प्रकृती मध्य आसूचे आगुंबे म्हणजे गांवांत तूं कितले सिनेमा शूटिंग जालींची आमी सान आसतना सिनेमा शूटिंग पळोवचे खातीर म्हूण घेवन आमी धांवता आशिल्लीं ती जाल्यार ते रिटेक पळोवन घेनच पळय अयो हें शूटिंग पळोवचे बदला सिनेमा पळोवचे आरा बाबा म्हण आमी लेखून घेवन आमी वपास येता आशिल्लीं ती तशी प्रत्येक जनाकय आकर्शक जावन आसूचे आमगेले आकर्शणीय जागो आगुंबे देखून आमी वचून ताजे संतोष भोगल्या वरी तुमी वरेन एक वेळाक आगुंबे वचात राबच्यात वेवस्था आसा थंय IBS प्रायवेट लॉज आसा सकड आसा एक 2 दीस तुमगे चेडवांक घेवन वचून राबून आगुंबेची प्रकृती सौंदर्य पळयाची संतोष भोगाती आमगेले इतले लागीं एक आगुंबे आसा म्हणजे आमी विसरनाशी वचून येवया म्हूण सांगताची मिगेल आगुंबे वर्णने हांव सांगिल्लें तितलें तुमगेले मना आयवून तुमी हाज्या पशी चेड वर्णन करच्या पुरती म्हूण निरीक्षेरी मिगेल हे 2 उत्तर हांगार वयता सकळांकय नमस्कार.